824, page number 12. 824. Sokosami soltanto Usiamo di soltanto Kushal moran soltanto Sumit korin soltanto Disavador udetana Azam lehe uta soltanto Bisa Gesol Guso Kalonya Bebetoika Songoshani soltantuka Uskiakotin soltantuka Kushal Koran Soltantuka Soglet koden soltantuka. सगळ्यांना तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटीत सोंपून गेल्ल्या एलन टॅलिसच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचे सुख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयच्या दिसा आमची गोंयची पवित्र सभा आमच्या आर्चबिस्प राहुल निकलाव गोन्साल्वीस हाका निमणी विदायी करता. कितें भाशेन मागुया ह्या आमच्या बिस्प साहेबा पासत जायतीं वर्सां आमची सेवा करून आतां स्वर्गराज्यान तो भितर सरता तेन्ना सगळी कसल्योय ताच्यो चुकी आसत जाल्यार त्यो बोगोस आनी ताका सर्गीच्या राज्यान घे म्हूण ताचे पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. धीर दवर दुवे तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. आमच्या जिवितान देव आमकां जायत्या संकोश्टांनी पिडापिडींनी आमकां जेन्ना धाडटा तेन्ना देव आमचे ती पाठयना पूण आमची सोंसूंक ह्यो वस्तू येतात तेन्ना देवाचेर अदीक विस्वास आनी भावार्थ आमी धरूंक जेजू आज आमकां उलो मारता. आमच्या जिवितान दर दिसाक ताचेर आमी विस्वासान आमचें जिवीत मांडून हाडूंक ह्या मिसान खोतखोत्यान आमकां कृपा आनी बोर मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोळें मागून म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगल्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच्या वरमरी सगल्या देदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराद भलाकी विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकांच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकलो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. अजयास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन बुलोवन एका अरण्यांत व्हरतलों आनी थंय तिचे कडेन मोवाल्यान उलयतलों आनी थंय ती आपले तरणे पिरायेर आनी इजिप्तांतली भायर सरली तेन्ना खुशालकायेन म्हाका आयकताली तशीच आतांय म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना
उलयता तो सर्वेस्पूर. ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनीक केन्नाच म्हजो बाल म्हणचिना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करून घेतलो. प्रमाणीकपणाच्या आनी नितीच्या, ओपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बानपासांनी तुका म्हजी पोतीन कोत्तलो. विश्वासीपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतरें. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. म्हणुया, सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो तोर आनी वोंडिवंत, ताचे तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. मनीस वर्णितले तुजे पदवेच्यो भिरांकूल कन्यो आनी तुजे वळविकेचो प्रचार करतले. तुज्या अगणीत बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुज्या प्रमाणीकपण वाखाणटले. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. पिनका पिनकेक तुजी कर्तुत्वां परगट कोत्ता. तुज्या बलिश्ट कन्याची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या ओचोऱ्यांची खबर सगल्यांक परगट जाल्या. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो, ताचो राग सोट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोसनांक कितलो माये मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. उबी रावया. सर्वेस्पोराक जोय जोय. आमच्या स्वयं जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरोन परजोय लायलें. सर्वेस्पोराक जोय. हालेलुया, सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. पाटी वडोवन आनी तिचे नदर मारून जेजून म्हणलें, भिवू नाका धुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयतल्या
आनी लोक गोडबोड करतालो तें पळोवन जेसून म्हळें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी तीं ताका हांसतालीं. पूण लोकांक भायर घालतूच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलें आनी तें उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने भिवू नाका दुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बाबार्थ आमकां जायत्यो वस्तू करूंक आव्हान दिता. जो मनीस बाबार्थान जियेता तो मनीस कोणाकूच भियेना, कित्याक बाबार्थ ताका आडकोड्या मदें, पिडापिडी मदें, अडचण्या मदें सगळें हें निसणटण पयस करूंक अदीक आनी अदीक धीर आनी बोड दिता. बाबार्थान जियेतलो मनीस सदांच देवाचेर पातयेता आनी आपल्या देवाक तो सदांच विस्वाशी. देव आपल्या सगळे विस्वाशी आसा आनी आपूण ताका सदां काल विस्वाशी रावतलो म्हूण आपल्या जिवितान तो जिवीत चलयता. अशेंच कितें 12 वर्सां रोखपाट जालेली हे बायलेन आपल्या जिवितान केलें. ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायलो जाल्यार म्हाका बरें, हांव बरी जातली अशें चिंतून तिणें जेजूच्या आंगोस्त्राक हात लायले. पूण आपणांतली एक पदवी भायर सरली हें समजून जेसून पाट ओडून तिका म्हणली, भिवू नाका दुवे, तुज्या बाबार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये बाबा भयणीनो, शुभ वर्तमान सांगता ते भाशेन ती बायल बरी जाली. बाबार्थ हे उस्तोरेक जेजूचेर आसलो. बाबार्था उद्देशी आपल्याक तो बरो करतलो हें जाणा जावन एक अधिकारी ताचे सगळे आपल्या दुवेक बरी कर म्हणून मागूंक आयलो. आमी जायते फावटी देवाशी बाबार्थान येता वो दुबाव धरून येता वो आमकां आज विचार. देव तरेकवार आमच्या जिवितान प्रश्न धाडटा तेन्ना, तरेकवार आमकां अडचण्या मदें देव आमकां झुजूंक, आमकां फुडो करूंक लायता तेन्ना कसल्या मनान आमी हो फुडो करता हें आमकां विचार. खरेंच देवाचेर पातयेवन आमी फुडो करता? आमच्या जिवितान येतलें आव्हान देवाचेर पातयेवन आमी तांकां फुडो करून ते सुटावे करता जाल्यार आमकां विचार करुया. देव आमचो सगलो काकलुतीवोन आमकां दया मोया दाखयता खरो, पूण आमकां आपणाचेर विस्वास दवरतल्यांक तो केन्नाच जाणिना. बाबार्थान जियेता तो मनशाक सदां काल आपले पोरचेक तो सांबाळटा. आनी हेच आयच्या ओसियस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान आमी वाचता. ताणें खरेंच सासनाक म्हजी पोतीन करून घेतलो म्हूण इस्रायलाक भासायलें आनी इस्रायल खरेंच विस्वाशी रावली तेन्ना देवान तिका भासावणे प्रमाणे ते अधिकार दिले, ते हूक दिले आनी ते प्रमाणे जिवंक तांकां देव त्या भासायलेल्या देशांत घेवन गेलो. आमच्या जिवितान देव आमकां जायत्यो भासावणी करता. बाप्तिस्मा उद्देशी पयले सुवातेर आपणाची भुरगीं करून दिता. दुसरे सुवातेर दर दिसाक आपल्या जिवितान आमी जिवंक आमकां देवाचें उतर हेंच आमच्या कानार सादता. तिसरे सुवातेर मिसाच्या बलिदानांत तो जेसू आमच्या काळजान येता. खंयच्या बाबार्थान आमी जियेता हो आमकां प्रश्न आज. खऱ्या बाबार्थान आमी जियेता वो आमच्या जिवितान दुबाव आसात, आमच्या जिवितान दुसऱ्या संवसारी वस्तूंचेर आमी विस्वास दवरता हो आमकां विचार. देवाचेर बाबार्थ धरून अदीक खोलायेन आमचो बाबार्थ देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत ताका मानता तसलें जावंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. विडोने वेल्यार गीत घेवया. C20 पेज नंबर 37. C20. Corazón,
Mogal Baba, Royal Notre, Ibetoni, Manutoge, Ibetoni, Manutoge, Chibusa, Koshiriti, Namaskar Kakru, Dinasteni, Tis Burning Soul, Rotsnanavi, Betoita Deva, Urgin Dushi, Mogal Baba, Royal Notre, Ibetoni, Manutunge, Ibetoni. म्हज्या भाव भयणी म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बाबाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मयमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचार गावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतोस करना नितोड जावं आनी सुर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफोड कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सूर काडयेन सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रुचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळिल्ली तुजी पोरचां. स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या सोंता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बरा तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय उंच सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्यान सासणी कोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतले हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडूंडारा आमची बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुडें रगो सुतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या विस्वाशी चाकरा राहुल निकलाव गोन्साल्वीस आमच्या आदल्या आसबिसपाची काकूत कर. ताका हे संवसारांतलो तुवें आपोवन व्हेलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेसू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्शिवोन जावं. पुनर्शिवोनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंखवार मरे देवाची माय सांगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून सर काडीत कामानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भावार्थान आनी विस्वाशीपणान जेसून आमच्या सुर्गीच्या देवाक आमचो बाप म्हणूंक शिकयता खोतखोत्यान आनी त्याच भावार्थान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारीख फुडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवा. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवच्या नोतरेकता तर आमकां तुजी उतार काकलतीत सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती द्या तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेतान रासूच रोयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. आपणाचेर विस्वास आनी बाबार दवरतल्यांक केदीत साडीना वस्तो जेसू ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. तुम्ही हांव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सोमी म्हणटा कोश्टवतल्यानो आनी ओचें व्हरतल्यानो सगलीं तुमी म्हजीशी यात हांव तुमकां विसव दितलो. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देणींनी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज आर्चबिस्प राहुल गोन्साल्विसाचो इंतेर ओल्ड गोवा से कॅथेड्रल हांगासर जातलो 4 वाजता. तुमचे मदल्या कोणाक खुशी आसा वचपाक जाल्यार तुमी वसूं येता. तशेंच सुमार 12:30 वाजता बिस्पाच्या घरा पणजे तावन बिस्प राहुलाची कूड भायर काडटल्यात तेन्ना जरी तर कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार मोटकेड रॅली आसतली पणजे तावन ओल्ड गोवा पासून. तुमकां कोणाकूय खुशी आसा तातूंत भाग घेवंक जाल्यार 12:15 वाजता म्हणल्यार तुमी बिस्पाचे पलासीन पावपाक जाय. आयज आमच्या बिस्प राहुलाच्या मानाक व ताचे पासत आयज आमचे फिरगोजीन गांठो वाजतल्यो. कपेलांनी बीन तुमी गांठो वाजोवच्यो. शेवटाक गीत घेवया. शेवटाक गीत घेवया. F7 पेज नंबर 88. F7.